सांताक्रूज तळीच्या सार्वजनिक सुनावणे वेळार हायकोर्टान ह्या तळयेचे संवर्धन करपा खातीरच्या अभ्यासा खातीर 6 वांगड्यांची समिती नेमली। हे समितीत बायोडायवर्सिटी बोर्डाचे मेंबर, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाचो चीफ इंजिनियर, टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचो एक मेंबर, सांताक्रूज पंचायतीचो एक मेंबर, गोवा फाउंडेशन मेंबर आसात। चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्टाच्या फुडारपणा खाला ही समिती वावुरतली। 2 सप्तकां भितर हे समितीन पयली मिटींग घेवची आनी इको सेन्सिटीव आशिल्ल्या तळयेच्या संवर्धना खातीर रोड मॅप तयार करचो म्हूण हायकोर्टान निर्देश दिला। 6 सप्तकांत रिपोर्ट आनी सुचोवणी दिवची अशेय निर्देश हायकोर्टान दिला। तळयेच्या हायेस्ट वॉटर लेवला कडच्यान 200 मिटरार ही समिती लायन मार्क करतले। ह्या 200 मिटरा भितर हायकोर्टाची परमिशन घेतले शिवाय कसलेच बांदकाम जावचे न्ही म्हूण हायकोर्टान ऑर्डर काडल्या। सांताक्रूजांतले हे तळये कडेन संबंदीत आशिल्ले एकूय झाड कापूंक जायना म्हूण खासा लक्ष दिवपाचें म्हूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हायकोर्टान निर्देश दिला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।